जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करूया. जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका आर्गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराटून कोता आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वे तुजी कीर्ती गायता सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो नीम आनी ताराचो मोग उजवाड फागो पोरकोण कोता दोसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोड तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. जेजूचेर आमचे दोळे लावन हो वेळ ताचे बरोबर साधतना सगळें जें आमचे भितर आहा तितलें ताका बोजोण करून ताका वंदू ताका महिमा दिवं. जेजू तुका हांव अर्गां दिता कित्याक तुवें आयज म्हाका ही रात सारूंक दिल्या. आयचे रातीक तुवें म्हाका न्हीद दिवन म्हाका पेकोवणी दिल्या. तर दिसा तूं म्हाका हें देणें दिताय केदें व्हडलें भाग हें. पूण जेजू ह्या वेळार जांकां जेम पडना तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा. ती तुजे सुरशीं येवन ह्या वेळार तांचे दोळे तुजेर लावन तूं तांकां पेकोवणी दितली म्हणून ह्या बोरवाशान ती तुकाच हे परी आपलें जिवीत समर्पितात. आनी हे परी आमी तुका पळयतना तूं आमच्या मनांत जी आमची चिंतनां आसात
आनी ह्या चिंतनाचो जो उगम आमचे भितर आसा, ज्या इंतिहासाक लागून हें सगळें आमचें सगळें घडटा, तितलें तूं पेखून काड. आनी त्याच परी चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जातात. जी भावना आमचें जिवीत सगळं आपल्या ताब्यांत करून आमी ताचे गुलाम जालेलीं आसा, ती सगळी भावना तुज्या हातांत घालता हांव. तुका एकवटटा आनी तातूंत ती आमकां सुटका दी म्हूण तुकाच आमी विनंती करता. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजूचेर आमी दोळे लावन हो वेळ सारतना प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका आजीर जावया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, सुस्कार भितर घेतना, आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतनाचें, भावनाचें, आमचे चालीचें, आठवणी जें आसा तितलें सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें भायर काडया. तो हे परी आमकां पेकोवणी दितलो. आमचे दोळे ताचेरूच लावया आनी हे परी ताका आमी भोसया. स्तोत्र 27:4 अशें म्हणटा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तूं म्हज्या काळजांतूय जियेताय आनी तुवें म्हाका तुजें मंदीर केलेलें आसाय. तूं जावन आसाय म्हजें जिवीत आनी तूंच म्हाका जिवितान जिवच्याक म्हाका आदार दिताय. तुजे विरीत म्हज्यान कशें जिवूंक जाता जेजू? तुकाच हांव आजीर जावन म्हजें जिवीत सादतलो म्हणून सगळ्या म्हज्या जिवितान तूं म्हज्या घरांत आसाय, हांव तुज्या घरांत रावतली आनी थंयसर करून म्हजें ठिकाण. वय जेजू, हाका लागून तूं म्हाका सगळ्या देण्यांनी भरतलोय म्हणून म्हाका खात्री आसा. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. वय जेजू, तुवेंच म्हाका अशें म्हणलां, म्हजे सोबे रिगून राव आनी हांवूय तुजे सोबे रिगून रावतां. ह्याच म्हजे कुडींत तुका हांव चिटकून रावतलो.
रावतली. प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हजी सगळें चिटकोवन रावताय. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव तुका चिटकोवन रावतलो आनी हे परी म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तुजें जिवीत म्हजें जिवीत जावंक लागतलें. ह्या लागशिल्ल्या संबंदांत सदां काल म्हजें जिवीत हांव सारूंक आशेता आनी ह्या वेळार जेजू तुवें तें घडोवन हाडलां. कित्याक म्हजी चिंतनां आतां तुजीच चिंतनां जावंक लागलेलीं आसा. हीं आदलीं चिंतनां, आदलीं भावना, आदली चाल म्हाका आपल्या ताब्यांत करची नात आनी ताचे हांव गुलाम जावचो ना. ह्या गुलामपणांतली तुवें म्हाका सुटका दिल्या जेजू आनी तुका हांव वंदितां, आर्गां दितां. तुवें म्हजी काकूट केली जेजू. म्हजें जिवीत सगळें तुका समर्पितां. म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तुजें जिवीत तूं म्हाका दिताय. आनी ह्या देण्या घेण्यांत हांव अदीक आनी अदीक तुका एकवटोन बापायचे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत सारूंक लागलां. Lord Jesus, we thank you for yet another day. Today, Lord, as we all gather before you through various ways, as we are connected to you, Lord, in the virtual world, we ask you, Lord, to bless all of us who are at this moment present and participating in this adoration. As we come before you, Lord, we place all our troubles, our worries, all our joys, hopes, aspirations. We place all of it, Lord, at your feet. Lord, you know everything that's in our hearts. And today, we still continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. In some countries, Lord, the situation is getting worse. We ask you, Lord, to be with us, to bless everyone. Give them the courage and the strength
to endure this challenge. We ask you in a very special way to be with all the doctors, nurses, the medical staff, and all those involved in making decisions. Be their strength, Lord, as they toil to serve others. We also continue to pray, Lord, for all those answering the exams or preparing to answer the exams, or for those who are preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to be their strength and guide. Help them, give them the courage so that all their hard work may bear fruit. We also pray, Lord, for peace in the world, for peace in families, for peace within communities and among communities, peace within and among religions. As we prepare for your coming, O Lord, we ask you to give us the grace that all of us may be able to prepare our hearts, prepare our minds to welcome you in our hearts. We also pray for all our brothers and sisters who have asked for our prayers. Bless them, Lord. Give them good health of mind and body. We also pray for the good health and well-being of Rohini Dias, Daya Dias, Gabriela Dias, Christy Dias. We also pray for the intention of Francisco Pereira for his well-being and good health. We also pray for the good health of Espina Dias. We also pray for the personal intention of their Dias and family. We also, Lord, we continue to pray for Placina Fernandez, Benifa Mendes, Serena Gudino, Ubaldina Gomes, Frida Montero, Galeth Cardozo, Benny D'Souza, Angie Banassi, Ignatius Pereira, Loyola Dias, Anita Barreto, Melania Travasso, Pamela Vaz, Akurati Sridhar, Donna Pereira, Mariano Pereira, Kashmir D'Souza. We ask you, Lord, to be with them, guide and protect them, be their strength and give them good health of mind and body. There may be many other prayers, Lord, which we want to pour out to you, but you know it all. And therefore, Lord, we ask you to bless us, to protect us, and give us the strength and the courage as we go out today to bear witnesses to your work, to proclaim your good news, and to live as worthy sons and daughters.
वै जेसू सगल्यांक आमी तुज्या हातान घालता. जी कोण परीक्षा दितात, परीक्षेक तयारी करतात, जांकां कामाचो इंटरव्यू आसा, जावं जी काम सोदतात, जी कामाक लागून खूब कासावीस जातात, हे सगळे जाणांक तुज्या ताब्यांत करता जेसू. तुज्या हातान घालून तांच्या कुटुंबांक सगळे जाणांक तूं बरी सावद भलायकी दी. सगळीं आमी ह्या संवसारांत जी वावुरता तितल्यांकूय तूं राख आनी सांबाळ. संस्काराक इतल्या व्हडल्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पोटाक गुटा मुखार थिवाडो आमचो बावार्थ. सैमोरते विशय दिनात प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडान वंदुया वा काणुया. उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार खातेपणा मान्युया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजें सोडूनचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Gesù, mogala Gesù, di makalis, tuja kalza sarke. Mogala Gesù, mogala Gesù, di makalis, tuja kalza sarke.